आमच्या बापान आमकां आपयल्यान, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. आमच्या बापान आमकां आपयल्यान, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. लुकाचें शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिच्या शेजारी सामाऱ्यांनी आनी सोयऱ्या दायऱ्यांनी तिका परबीं दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणें जकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. आनी बालोक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोंड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडोवर तो अरोण्यांत रावलो. देवाचें उतर हें.